morte di dolore montadiega solution patkan kadada Aichabe solisanta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. ह्या पवित्र मिसान फावो ती पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची सगळीं पातकां आमी वळखून घेवया. जायत आमच्या खोन्यांनी उतरांनी चिंतनांनी आमी ल्हान व्हड पातकां केल्यान ह्या सगळ्या पातकां पासत बापा लागीं बोगसणे मागुया आनी आमी सगळीं म्हणुया हांव पातकी सोडपोतविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायटांतून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवित्र अपराध. ह्या पासत बाकीवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोपेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्पर आमच्या बापा नेण्ट्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगडलेल्यांक तूंच तें कोणवळायन परतून दिताय. तर ह्या काळार पातोक सोडून नितोल निर्मळ जीण जिवंक आमकां कृपा दी आनी खुशेन उर्बेवंत भावार्थान घोट आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी थीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवयकपणान शियेता आनी राजोड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. चेर्मेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाचेर आदाराक पातयता आनी जाचे काळी सोर्वेस्पोराचें ना ताचे त्या मनशाचेर शिराप. अरण्यांतले सुकलोले तोंड कशें तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे ना. अरण्यांत सुकलोले करोड जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सोर्वेस्पराचे पातयता आनी जाचो विस्वास सोर्वेस्पराचे आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पाळां उदकांत पावतल्या वाड्याच्या देगेर रिगलोल्या झाडां परी तो. गोरमी पडल्यार ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पांचवी. पावस नासलोल्या वर्सा ताका परवा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कदीच रावना. काळीस म्हणल्यार सगल्या वोन घातकी, ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना, ताचे गूट कोणाक थावें. हांव सोर्वेस्पूर, जो एकल्याच्या काळजाचो थावो घेता.
अंतस्करणां हांवच विस्तारून पळयता आनी सोण एकल्याचे करणी आनी वावराचे फळां परमणे मजुरी दिता. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब जावं दी. सर्वेस्पराचे विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराचे विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. जो मनीस नश्ट्याची बुद्ध घेवन चलना व पातक्याच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराचे उपदेशाचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसता. आमचो सबाब सर्वेस्पराचे विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. वावत्या वाळा देगेक लायल्या रुखा काळा परमणे जाता फळां आनी कदीच भावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगळो ताच्यो करण्यो सुफळ. आमचो सबाब सर्वेस्पराचे विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. पूण नश्ट्या मनशाच्या अशें न्हय, दुबाविणे अशें न्हय. तो कोण जाणय. वाऱ्या उबून वेता तसले पळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्याची वाट निसंतोणा पावयता. आमचो सबाब सर्वेस्पराचे विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळसान उतर आयकूंक ते सांबाळात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दियात ती सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजून फारिसेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बरी बरी जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगळोच सवणांनी बरोवन ताच्या दारवंट्याशी पडोन आसतलो. गिरेस्ताच्या मेजावेले पडटा ते खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चोवणां लेवतालो. मागीर जालें तें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतान ताका अब्राहमाच्या गोपांत व्हरून दिलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एमकोणांत आटा विटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्राहमाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक ताणें पयस धांवन देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राहम बापा, म्हजे चुचुरेक दवर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब तोंडावूंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळटां. आनी अब्राहमान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटूच ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा थावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण तुवें थावन हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमचें आनी तुमचें मोदें मोठें व्हडलें पाताळ थिरायल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय हे वळवळ्याचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्राहमान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, ताचें ताणें आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राहम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले.
शिकी अब्राहमान ताका सांगले, मोइजेसाचे आनी प्रवाद्याचे ते आयकोनांत जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून ताच्या मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाने तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो सेवाधर्म आमकां देवाचेर पातयेवन रावंक उलो मारता. ल्हानूच आसतना पाद आग्नेलान हो गूण आपल्या जिवितांत आपणायलो. ताच्या घरच्यांनी खेरीत भाशेन ताच्या आवयन मारिया सिंफ्रोजा हांणी ल्हानूच आसतना मागणें आनी तेस करून देवाचेर पातयेवन ताका शिकयलें. 11 वर्साचे पिरायेर ताचो पाय सोंपून गेलो. आनीक 2 वर्सांनी ताची माई मेली आनी तो अनाथ जालो. ताच्या घराची परिस्थिती बिगडली. तरी आसतना ताणें देवाचेर आपलो भावार्थ ठेवलो. ताचो विस्वास हालोंक ना आनी तो एक भागिवंत जिवीत जिवंक पावलो. आयज म्हाका आनी तुमकां तो एक नमुनो. आमच्याय गोराब्यांनी घडयेक आमच्या आवय बापायन वो आमच्या शापाय शामायन आमकां असली दोतोन दिल्या जायत. आनी हाकाच लागून आयज सगळें सोडून आमचें काम सुरू करचे पयलीं आमी हांगासर पिलार एकठावल्या देवाच्या पांया लागीं मागणें करूंक. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवादी उद्देशी सर्वेस्वर आमकां सांगता, एके वाटेन जो मनीस मनशाचेर आपलो भावार्थ दवरता, जो मनीस दुडवांचेर आशेवन रावता, गिरेस्कायेचेर आपले जिवीत चलयता, तो मनीस सुकलेल्या तोंडा भाशेन ताचें जिवीत. आनी दुसरे वाटेन जो मनीस देवाचेर पातयेवन रावता, जाचे काळीज देवाचेर आसा, देवाचे उतरा प्रमाणे चलता, ताचें जिवीत उदकाच्या सायडीक लायलोल्या एका रुख्खा परी ताचें जिवीत, ताचे पानां सदांच पांचवी. एके वाटेन आसा शिराप आनी दुसरे वाटेन आसा आशिर्वाद. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमकां अशेंच कितें मेळटा. गिरेस्त मनीस आनी लाजारूस. गिरेस्त मनीस आपले जिवीत गिरेस्तकायेचेर चलयता, गिरेस्तकायेचेर तो पातयेवन आसा. आनी दुसरे वाटेन आसा लाजार, ताचे कडेन कांयच ना, भिकारी तो दीस आनी दीस देवाचेर पातयेवन आपली पावलां चलयता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचेर दुडवांचेर वो गिरेस्तकायेचेर जेन्ना आमची जिवीत आमी चलयता तेन्ना आत्मीक वाटेन आमी कुड्डे जाता. अशेंच कितें ह्या गिरेस्त मनशाच्या जिवितांत घडलें. तो एके भाशेन काळोखांत जियेतालो, कुड्डो जालो. कित्याक ताका आपलो पेलो लाजारूस जो ताच्या दारवंट्याशी आसलो तो ताका दिश्टी पडोंक ना, ताची सेवा करूंक तो पावलो ना. आयज तो सेवादोर आमकां आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आपयता. आमी खंयचे वाटेन आसा काय, आमचें जिवीत आमी कोणाचेर पातयेवन रावता. एके वाटेन दुडवांचेर वो दुसरे वाटेन सर्वेस्पराचेर. आमी पातकी मनीस, असोक्त मनीस. जायते पावटी आमी ताळ्ळेन पडटा आनी पातकांत पातक कोत्ता. तरी आसतना जेजू आमकां सोडिना. पवित्र सभा आमकां आमचें जिवीत नवसरूंक आनी तें निटायेर हाडूंक आमकां आमंत्रण दिता. खेरीत भाशेन ह्या प्राचीत काळांत आमी आसा. हो कुरपेचो काळ, नवसरणेचो काळ. पवित्र सभा आमकां सांगता, वर्सांत एक पावट तरी एक बरें कुमसार करून आमी आमचें जिवीत पास्काचे परबेक आमी बरे भाशेन तयारी करूंक गरज.
तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी आमचे जिवीत निटायेर हाडूंक नोसोडणी करून जी देख आमकां 5 आज्ञा दिल्या तीच देखी वरवीं आमी चलोवंक आमी ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. ही मिसाची भेट जावन आसा एक उत्तम भेट जी देवान आमकां दिल्या, ताच्या उतरा प्रमाणे ताच्या मांसा आनी रोगता वरवीं आमकां घोटाय मेळटा आमचे क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन चलोवंक. तर ह्या मिसाचे भेटेंत आमी खोतकोत्यान देवा लागीं मागुया आमचे जिवीत निटायेर हाडून आनी देवाचेर पातयेवन दिसान दीस आमची पावलां फुडें मारूंक. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पळयता देवा बाबाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सुविचारांत सर्विस्पोर मानून घेवं. कोणवाले बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दोनवणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाच्या आमच्या भायल्या प्राचिताचे आचरण भितरल्यान आमकां आत्म्यांक फलादीक जावं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्विस्पोराताय उबारता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशी आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्र आनी सासणाचे देवा, सोर कालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करता आमकां भुरग्यांक तुज्या वो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वणवण्यो दोमोवन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नवे बळान. सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक सोरनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरीन दिनवाशीन काळजान आमी गायता. Salve spora ce
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साश्टीक खोराराची हे रगत पातकांचे बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Jesu, ame hodo kata, ane he kasi lepiada, le poti tu voi bavare sur, ame kuje moron borutu. बापा जेजूच्या मनासानी पूर्ण जेवणपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमकां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी मागता सोरेस्पराकी प्रथमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुणून जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागती मेल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजोळीत मोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंखोर मारे देवाचे माये सांगाती आनी ताचो पोती भाग्योन सुजे भाग्योन दवरमृता आनी सगळ्या आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्त्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोदवेदार बापा सर्वोंदरांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडणाऱ्याच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरूंतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावरतांचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेताय आनी राज्य चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Suyada
jełnan sugli, posujada do spoli, posujada do spoli, a głos wrogu nowy, jełnan sugli, posujada do spoli, posujada do spoli. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या बलिदान आनी जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचो फोळ आमचे जिणेन तो कसो कर आनी बरें कोन्यांनी तो अदीक थीर जावन दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. Amen. पोसुया. मोगाल बाबांबिनो, आमी पिराजिताच्या काळान आसां आनी पिराजिताचो काळ म्हणल्यार कुरपेचो काळ. हीच कुरपा जोडून घेतल्या जाल्यार फुडें आमकां एका बऱ्या कुमसाराची गरज. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमच्या यादनीक तुमचे सेवेक कुमसाराच्या कोपेलान आसात. आमचो भवार्थ आमकां थार दिना आनी हेच पसत दिसाची पयली घडी देवाक भेटोवंक हे देव मंदिरांत मानिवंत आग्नेलाच्या पांयाशी आमचे हात जोडून आमची मागणी दोनूय देवाक उबारूंक हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. तुमच्या काळच्या मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची, हीच आमची मागणी. एका 12 वर्सांचें भुरगें जें पिडींत कश्टवता ताकाय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आग्नेलो लॉरेन्सियो यू केथान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हज्या भावाक दुसरे फावटी स्ट्रोक आयलो आनी तो चड सिरियस आनी क्रिटिकल आसलो. पूण आमचो भावार्थ आमच्या व्हडा आस्कारी मानिवंत आग्नेलाचेर दवरून आमी देवा लागीं मागणें करीत आसल्या आनी ताची रॅलीक आमच्या भावाचेर दवरून आमी मागणें करताले. केदो व्हडलो उपकार आमचो भावार्थ. आमचो भाव बरो जायत गेलो, दोतोर लेगून अजाप जाले. आतां आमकां पूर्ण विस्वास आसा तो बरो जावन घरा परतो येतलो म्हूण. आमी पवित्र त्रित्वेक दिनवासता आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक आमी मागता. मोगाच्या भोंवमिनो हो भावार्थ आमच्या भावाचो ताच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांनी गरजो आवडे आमचे हुस्के घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. भावार्थान उबी रावन हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें.
सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाप्पा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळ जाणतान मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणाक कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणित काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून पडून तुज्या पांयां सोरशी तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान विस्वासान तुजी खुशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार उपकारतात जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी उगड परगटणे उदेशी मागता. मागता. आमच्या सुम्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. आमेन. प्रितीच्यानो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता. कोण जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल आनी काकलुचार बाप्पा, आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक ते तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत भावां भयणांचेर बोलेपणाचो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर भावार दवरून तुका येवन भोवं. हे परी भावां भयणांच्या एकवटान सदांकाळ जिव आनी संतोशान तुका वाकाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोरपुरा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sorga samsaraja Kurdoya Bapa Moraja Asheta Malya Tuji Porza Altaraj Man Padrak Nena Borbosha Kurda Morda Pagoi deva karsa chiga Falsanyar tuja burgya Diaskari sorga raja Orvasha kurda morda Pagoi deva karsa chiga Falsanyar tuja burgya Diaskari sorga raja